नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. सेझा गोवाच्या पीग आयर्न प्लांटाक विरोध करपी दिवचले नावेलकारांनी पुराय नावेली दवरले बंद. दुकानां, स्कुलां, वेवसायीक आस्थापनां, येरादारी बंद. आमदाराचो लोकांक तेंको, प्लांटाचेर मोर्चो. स्वार्थ साधपाक कांय IPS अधिकारी गोंयांत सोदतात ट्रान्स्फर. गोंय दिसता सुसेगाद. आदलो केंद्रीय गृह सचिव पिल्लेचें वक्तव्य. पिल्ले म्हणटा गोंयान हरकत घेवपाची गरज ना. आगमो ऑथॉरिटी नेमता अधिकारी. राजस्थानांतल्यान आयिल्ले टुरिस्ट विद्यार्थी आनी टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यां मदीं कळंगुटे केस्तांवां. बस फातरावन फोडली. 7 टुरिस्ट एकले थळाव्याक लागलो मार. 4 जाणांक घाल्यात मेडिकलांत. सरकारान ऑफर लेटर रद्द केल्ले सगळ्या खात्यांतल्या उमेदवारांचे आतां एकठांय आंदोलन. काँग्रेसीचो तेंको. शिरोडकार आनी विश्वजीत म्हणटा फाटल्या सरकाराच्या चुकीचें पानवळ भुरग्यांक नाका. आनी खेळां मळार गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या चॅरिटी मॅची धेंपो पंगडाच्या खेळाचेर आर्मांद कुलास खोशी. क्लायमॅक्स आनी गवळी नासतना धेंपोन साळगांवकाराक मारले 2-1. खबरो विस्तारान. सेझा गोवाच्या पीग आयर्न प्लांटाक विरोध करतले दिवचल नावेलकारांनी सोमारा पुराय नावेली बंद दवरले. दुकानां, स्कुलां, हेर वेवसायीक आस्थापनां आनी येरादारी दीसभर बंद उरली. 500 लोकांनी सेझा गोवाच्या प्लांटाचेर मॅनेजमेंटाच्या आड घोशणा दीत मोर्चोय व्हेलो. नावेली वाठारांत प्रदूशण जातलें म्हूण लोक थंय नवे पीग आयर्न प्लांटाक विरोध करतात. तांकां सध्याच्या आनी आदल्या आमदारांनी तेंको दिला. आताची प्रोसेशन रॅली काडली एका पूर्णता एज आमदार ह्या नात्यान आनी भारतीय जनता पार्टीचो तसो फाटिंबो आसा. हो जो एक्सटेंशन प्रकल्प आसा पळय आमकां पयलीं खबर आसा ह्या लागून लोकांक पोल्युशन जातलें म्हणून. पूण त्या टायमार ते शक्य जालें ना म्हणजे लोकांक तशें पयलीं कळोंक ना. आतां कलेक्टर येवन गेलो, मामलेदार येवन गेले, तांकां आमी सांगला आमी तुमच्या वांगडा डिस्कशन करपाक ना. लोक जेन्ना आमच्या हांगा आसा तेन्ना आमी वयर डिस्कशन करिना तुमच्या वांगडा. आमी जे कितें ठराव आसा न्हू ते आमी डायरेक्ट तुका हाडून ऑफिसान धांवन दिता. इतकें आमी सांगलेलें आसा. भुरग्या बाळांक फुडें त्रास न्हू हो गोंयशाचो. आमी बांदता आसा तेन्नाच मोडटले फॅक्टरी म्हणून फुडें सरतले. आमी चालू करपाक दिवकूच जायना. पयलीं खबर नासलें आनी आतां कळ्ळा न्हू. आतां आमी चालू करपाक दिवचीच नाय. आमकां सेझा गोवाचो प्रकल्प नाका. सेझा गोवा खातीर आमकां खूब दूर जाता. आमकां सेझा गोवाचो दूर नाका. स्वार्थ साधपा खातीर कांय IPS अधिकारी गोंयांत ट्रान्स्फर सोदतात असो दुबाव आदलो केंद्रीय गृह सचिव GK पिल्लेन उक्तायला. तो प्रुडंटा कडेन उलयतालो. तो म्हणटा केंद्रीय ऑफिसरांक गोंय सुसेगाद दिसता म्हूण कांय जाण मुद्दम हांगा येवंक सोदतात. IPS अधिकाऱ्यांच्यो हांगा बदल्यो करतना केंद्रीय गृह मंत्रालय गोंय सरकाराक विस्वासांत घेना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान हे पयलीं तिडक उक्तायल्ली. पिल्ले म्हणटा गोंय सरकारान ट्रान्स्फरींक हरकत घेवपाची गरज ना कारण आगमूक कॅडर कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी अधिकाऱ्यांक नेमता. केंद्र सरकार गोंयांत जे IAS आनी IPS अधिकारी धाडटात ते आमकां नाका अशें गोंय सरकारान म्हणप बरोबर न्ही अशें मत आदले केंद्रीय गृह सचिव GK पिल्लेन उक्तायला. बदल्यांच्या धोरणा प्रमाण केंद्र सरकार ह्यो बदल्यो करता त्या खातीर गोंय सरकारान त्यो मानून घेवंक जाय अशें पिल्ले म्हणटा. कांय अधिकाऱ्यांचे गोंयांत हितसंबंद आसात अशेंय तांणी सांगलें. बांबोळे जाल्ल्या एका कार्यावळी खातीर पिल्ले गोंयांत आयिल्ले. एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होम मिनिस्ट्री ने बनाया है और जब ये पॉलिसी बनाया था सब स्टेट गवर्नमेंट्स चीफ सेक्रेटरीज DGP से कंसल्ट करके ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया था. उनका कमेंट्स भी ले लिया, डिस्कशन भी हुआ था और उसके बाद हम एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया. तो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार हमको स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करते हैं बिफोर एवरी जो पोस्टिंग के लिए कंसल्ट करते हैं. सो लॉन्ग एज जो ट्रांसफ़र हम करते हैं वो पॉलिसी के मुताबिक है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए. ऐसा होता है कि कई बार कई ऑफिसर्स को एक स्टेट में रहने के लिए
थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट डोंट वांट टू रिलीज देम। तो बाकी लोग भी है जो हार्ड पोस्टिंग्स में है, गोवा इज नॉट अ कंसिडर्ड हार्ड पोस्टिंग, जो कोई है अरुणाचल प्रदेश में है, तो उनको हार्ड पोस्टिंग से या अंडमान से शिफ्ट करना है, तो अनलेस समबडी फ्रॉम गोवा मूव्स आउट, ही विल अदरवाइज कंटिन्यू टू बी इन अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे। बट कंसल्ट तो ज़रूर हम करते हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुताबिक ही हम करते हैं। अरुणाचल, गोवा, मिझोराम आणि आंध्र प्रदेशा खातीर स्वतंत्र केडर आसा। ह्या केडरांतले अधिकारी गोंयांत धाडटात। राज्य सरकारांक विश्वासांत घेवनच अधिकाऱ्यांची बदली करतात। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबरांकार महेश घाडी आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी। कोळंगुटे राजस्थानांतल्यान आयिल्ले टुरिस्ट आनी टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांमदी बरींच केस्तांवां पेटली। 7 टुरिस्टांनी एकल्याक थळाव्याक मार लागला। टॅक्सीवाल्यांनी टुरिस्ट बस फातरावन फोडली। राजस्थानांतल्यान थंयचे विद्यार्थी टुरिस्ट बस घेवन भोंवडेर आयिल्ले। कोळंगुटेच्या पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। टॅक्सीवाल्यांनी टुरिस्ट मेळून 4 जाणांक अटक केल्या। टॅक्सीच्या बॉनेटाचेर एकलो टुरिस्ट बसलो आनी ताचे वेल्यान पेटलें। चड मार लागिल्ले 4 जाणांक मेडिकलांत घाल्यात। A clash took between local taxi drivers and some tourists. It started with one tourist sitting on the bonnet of a local taxi, which was objected by its driver. Police have registered an offence against the local taxi drivers. उसकी गाड़ी के टच हो गए, 4 व्हीलर के थप्पड़ मारी। थप्पड़ मारते उसने ऐसे बोला कि भाई तेरे प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है, तो बस के अंदर वापस चढ़ गया। चढ़ते उसको वापस पकड़ लिया, उसको मारने का शुरू हो गए। तो हम सारे शॉपिंग पे थे, तो शॉपिंग की जो शॉप आती है ऊपर सामान ले रहे थे, हम टी शर्ट वगैरह खरीद रहे थे। तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि बस के सामने लड़ाई होगी। हम सारे आए तो फिर वो मारने लगे, गाड़ी गलौच हो रही थी सारी। उसके बाद में हमने भी उनको शांत करके एक आधी मारी और उनको फ्री कर दिया। इतनी देर में फिर हम वापस शॉप पे चले गए सामान खरीदने के लिए। तो उसके साथ वाले 6-7 बंदे आए, उनके साथ सारे हथियार थे, लाठी वगैरह सारी थी, सरिये चैन वगैरह सारे थे, पत्थर वगैरह सारे थे। हमारे साथ वाले बंदे के एक फ्रैक्चर भी है और 6-7 बंदों का मेडिकल हो रहा है। और बस गाड़ी का शीशा फूट गया, और लेफ्ट साइड के अंदर शीशा फूट गया, और जो मेन शीशा है ना वो शीशा फूट गया। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।